कृष्ण आदिशंकराचार्य विरचित गीता महात्म्यम्। अत श्री गीता महात्म्यम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयत पुनः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्वा द्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्यं। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका। केदनाय तुम्ही कोऑर्डिनेट करचे आणि फिंगर जणाल मुखारविंदातून ऐकूचे, आजी तुमगेल मुखारविंदातून ऐकूचे से हे सहभागी म्हणलेलं सर। थँक यू व्हेरी मच माताजी तुमका। धन्यवाद। आयचे एपिसोड अंत मी अशी वरतच की 8 अध्यायातून एक श्लोक संग प्रयत्न करता असची एक अँकरातनी आजी ऑलमोस्ट 5 7 जो 8 एंकर्स आमगेलोटू तंगेले रियलायझेशन शेअर करू वरतची तानी सुरवेरी त्या भगवद्गीते श्लोक संग वरतची तदनंतर तंगेल भगवद्गीते ॲज इट इज सुबोधनी सेशनाचे त्यांनी कसं मना करून घेतला म्हणलेला आमकां सांगून दिवचे प्रयत्न करता असायची आणि कडेरी तांगेल रियलायझेशन त्यांनी कृष्ण भावना अमृतांत या प्लॅटफॉर्म आहे असले केल्लेले का तांगेल रियलायझेशन शेअर करू वता असायची। सुरवेरी आमकां श्रीमती डॉक्टर कामाक्षी माताजीला तुकून ऐकूचे प्रयत्न करूया। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा। सकळांक दंडवत प्रणाम। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। दोन्ही चॅप्टरचे 7 श्लोक। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तिन्ही चॅप्टरचे 9 श्लोक। यज्ञार्थाः कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगा समाचर। हरे कृष्णा। आजी उपस्थित आशिल्ले सकळ कोंकणी बांधवांक सकळ वैष्णवांक म्हगेले दंडवत प्रणाम। आमकां सकळांक गोतशील प्रकार भागवत पुराण कोंकणी तांणी आयोजन केलेले भगवद्गीता सुबोधिनी सिरीसाचे पूरा अध्याय समाप्त जालेलो आसा। आमकां सकळांक गोतशील प्रकार भागवत पुराण कोंकणी तांणी
भरती फुरे लायक सेशन्स आमगे सकडा खतरी हाडलेलं असं भागवत पुराण कोंकणी हे एक भरती लायक प्लॅटफॉर्म हाजी निमित्ती मस्त जाणांक हेल्प जाल्लेलो आसा भक्ती मार्गान तूं प्रोग्रेस जावच्याक आमची गल्ल्यांक भरती हेल्प जाल्लेलो आसा सो म्हाका एस्पेशली भरती हेल्प जाल्लेलो आसा सो मस्त जाणांन चॅन्टिंग सुरू केलेलं आसा आणि कोण ऑलरेडी चॅन्ट करता आशिल्लीं ती त्यांनी सॉल राउंड करता आसती सॉल राउंडा कशी चड करता आसती तशी भक्ती मार्गान प्रोग्रेस जावच्याक हांणी सगळ्याक आमकां हेल्प केलेलो आसा हांगा भागवत पुराण कोंकणी तूं मस्त जाण डिवोटीज हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज तांगेले शिष्यय आसा ती आता रिसेंटली तांणी पुना आयिल्लींची सो आमकां सगळ्यांक तांगेले एसोसिएशन मेळ्ळेलें आसा हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजाले सो तांगेले फुटस्टेप्स सारी चलता आसा ती त्यांनी सांगिल्ले निर्देश फॉलो करून आमकां सगळ्यांक भरती लायक सेशन्स हाडटा आसा ती भागवत पुराण कोंकणी तांणी सो आतां रिसेंटली जाल्लेले भगवत गीता सुबोधिनी सिरीज सो आमकां सगळ्याक उतशील प्रकार भगवत गीता हे आमगे धर्मग्रंथ सनातन धर्माचे हिंदू धर्माचे धर्मग्रंथ सो आम्ही सगळ्यांना वाचूका लायक प्रकार बट सगळ्या घरांत तूं पुढे आसनाशिल्ले बट आतां भागवत पुराण कोंकणी तांणी हे सिरीज सूर केल्या निमित्ती मस्त जाणांना वाजिला भगवत गीता वाजिला पूड वाजिला पशी चड वाजिला आणि श्लोक शिकता आसा ती सो मस्त फुरे सेशन्स काडल्या निमित्ती आमगे सगळ्याले घरांतू हे भगवत गीताचे श्लोक आमकां आयकुचे मेळ्ळेले आसा आणि हे सेशन्स चल्ले निमित्ती आता कितलो जण जॉइन जाल्लेलो आसा आमचे गले समाजांतू हे भगवत गीताचे आसुका पूड दिकून आमी वैष्णव आशिल्ले निमित्ती गौड सारस्वत ब्राह्मण आशिल्ले निमित्ती पूड दिकून आमगे घरांत हे आसूक आशिल्ले बट कलियुगा प्रभावा निमित्ती एक आमगेले केलो फ्लॉजा निमित्ती नाशिल्ले बट हे भागवत पुराण कोंकणी आयिल्ले नंतर सो म्हाका कोणे निमगेल्यारी कोरोनान तूं कसन लायक जाला म्हूण निमगेल्यारी डेफिनेटली हांव सांगचे भागवत पुराण कोंकणीचे एसोसिएशन म्हाका मेळ्ळा सकळ वैष्णव भक्ताले एसोसिएशन मेळ्ळा तांगेली कृपादृष्टी आमकां मेळ्ळा सो ते फर्स्ट थिंग म्हगेले मात येवचे सो हाजे निमित्ती आमगेले सकाळ घरांतू भगवत गीता केलो जाणां घरांतू आसल्यार आमी वाजी नाशिल्लींची सो हाजे निमित्ती आमी सकाळ वाजूचे सुरू केला प्लस आमी रिवायज करता आसती सो भगवत गीता हे एक स्क्रिप्चर कशी म्हळ्यार आमी केन्ना वाचल्यारी तांतू आमकां नवे पॉयंट्स मेळटा आमी आयकले तशी आमकां आनिकेची चड अर्थ जाता म्हळ्यार आतां आज वाजिल्यार एक सेम श्लोक आमकां एक ताजे एक रियलायझेशन जावचें पडो 5 वाजिल्यार ताज्या पशी बेटर रियलायझेशन जावचें पडो तशीची आमगेले स्पिकर्स भरते लायक स्पिकर्स आयिल्ले आसाची हांगा एकल्या पशी एक लायक स्पिकर्स आयिल्ले आसाची सो तांणी आमकां अर्थ जावप तशी सांगिल्ली आसा प्लस हे प्रश्नोत्तर सिरीज क्वेश्चन आन्सर सेशन आशिल्ली न्ही ती आमकां कसलीच प्रश्न आसल्यार आमकां अर्थ जावप तशी सांगतले आमकां स्पिकर्स मेळ्ळींची सो म्हाका तूं भरती हेल्प जाला आनी आम शुअर मस्त जाणां घरांतू भागवत पुराण कोंकणी ह्या सिरीजा निमित्ती भगवत गीता सुबोधिनी सिरीजा निमित्ती मस्त जाणाले भक्ती वृद्धी जाला म्हणून हांव लेखता आसा आनी एंकरिंगाचे ऑपॉर्च्युनिटी विशीं सांगता म्हळ्यार म्हाका एंकरिंग ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेलो आसा सो ताजे निमित्ती एज अ पर्सन एज एन इंडिविज्युअल म्हाका भरती हेल्प जाल्लेलो आसा आनी सिनियर डिवोटीज भागवत पुराण कोंकणींतू सिनियर डिवोटीज आमकां एंकरिंग कशी करता म्हणून सांगून दिता ती दे आर ऑलवेज अवेलेबल आतां तांणी सगळ बिझी लायफ आसता तांगेले तांणी घर आयकून पळयता ती तांगेले व्यवहार प्रोफेशन आयकून मॅनेज करता ती क्वालिफायड आसा ती तांगेले रिस्पॉन्सिबिलिटीज तांकां आसा बट आमकां केन्ना जाय जाल्यार दे आर ऑलवेज अवेलेबल आनी टायम काडून आमकां हेल्प करता ती सो ताजे निमित्ती एज एन इंडिविज्युअल म्हाका एंकरिंगाक भरती हेल्प जाला आनी हांव तुमगेले सकाळले मागून घेवचे म्हळ्यार मुगेल भक्ती मार्गान तूं प्रोग्रेस जावच्याक तुमगे सकाळार आशिर्वाद केन्ना मुगेल वर आसो म्हूण हांव मागून घेता मुगेल चॅन्टिंग लायक जावं म्हूण हांव भागवत पुराण कोंकणी जॉइन केलें तेन्ना मुगेल थोडे राउंड्स जाता आशिल्ले सो आतां हांव चड करचें ट्राय करता आसा मिनिमम 100 राउंड करचें हांव ट्राय करता आसा बट दिवस मुगेले 100 राउंड जावप तशी तुमगेल सकाळार आशिर्वाद मुगेल वर आसो म्हूण मागून घेता हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणव हरि बोल माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका इतली लायक जावन तुम्ही मना करून घेतले आणि 16 राउंड रेग्युलरली तुम्ही करता आसाची तुम्ही आता एक वाजेल श्लोक आसा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रच्चामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् अंतु आमकां मना करून घेवं येता अर्जुनानी कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्धांतू भाग घेवचे फुडें प्रश्न घालता आसा कृष्ण अर्जुन कृष्णाले
त्यांना या श्लोकान सांगतास की ते तोळताय कृष्णाका सका रूपार पळयत आशिल्ल्याची हांगा तांणी मनाक व्हरून घेताची आत्ता हांव तुमकां गुरू जावन ऍक्सेप्ट करतास कृष्णा तुम्ही म्हाका कसं म्हणाल आदेश दियाची आनी हांगा तुकून सूर येता ह्या श्लोकातून की आदेश दिवचे का ते अर्जुनाक सांगून दिता जाल्यार ताजी पुरा आदेश आमकां आमगे लायफांत अप्लाय करूंक ते आमगे लायफांत भगवद्गीतेंत आमी मस्त पळयलेलें आसा की आमकां केन्नाय क्वेश्चन्स आसा इतले मेरेन कन्फ्युजन जाला अशी कसले जाता आसा आमगे जिवनांत कर्म म्हणल्यार कसले सल पुरा आदेश कृष्ण आमकां आमगेल वॉलंटरी स्किल दवरून आमकां यूज करचें तशें दिता आसा कशी यूज करका म्हणाल्यार आमगेल हातांत आसा आता आमी दोनीच्या अंत वचया दोनीच्या कोण आशिल्लें रश्मि भट्ट माताजी हरि बोल रश्मि भट्ट माताजी ओवर टू यू हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम राजन वैष्णवांक दंडवत प्रणाम करता चैप्टर 4 अंतु तंतु 8 श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अशी पंचाच अध्यायांतु 29 श्लोक भोक्तारं यज्ञ सप्तपसां सर्वलोक महेश्वरं श्रूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति व्रजति अशीची 6th चॅप्टरचे 47 श्लोक योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्तो तमो मतः हरे कृष्णा पुनः प्राजनक दंडवत प्रणाम करता भागवत पुराण कुंकणी म्हणजे एक आमकां भक्ती मार्गा कशी वचका म्हूण सांगून तांणी एक वाट घालून दिताची आनी आमकां अशें दिसता की आमी हांव आनी एक्चुअली कशी आशिल्ली म्हळ्यार मटेरियलिस्टीक जावन आशिल्ली मस्त अटॅच्ड जावन ताका आशिल्ली केदां ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಿಗೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಂಜಲ್ಲಿ की हांव भागवत पुराण कोंकणी तांगेल हक्का आयली की म्हाका मस्त तांदकून मस्त लायक जाला सो हंतु देवानी भगवद्गीते सबोदिनी ಅಂತ तांणी कळलेलें आसना ते एक्चुअली म्हाका भगवद्गीते वाजूच्या समेत ಗೊತ್ತು नाशिल्लें फुडें तांणी ते काडतरी भगवद्गीते रिसायटेशन करतना फर्स्ट हांव माताजी म्हणटना माताजी माया माताजी फर्स्ट हांव सांगतना माताजी म्हाका कसले वाजूच्या यान ते म्हणलें ना माताजी सांगता सांगता येता तुमी ट्राय कराची म्हणाली ते थंय दाखून म्हाका स्टार्ट जालें भगवद्गीता कसले म्हूण सांगून वाजूच्याक सूर केलेलें भगवद्गीता हॅज इट इज बुक आमगेले पूड दाखून आशिल्लें वर्डी जातरी चेडूवान सಣ್ಣ आसतना हांव इस्कॉना गेलता वळ घेतिल्लें एक्चुअली हांव लेक्चर आशिल्लें पूजा करता आशिल्ली पुरा करता आशिल्ली हें बुकेक वाजूका केदां येता की देवा टायम पुरा जन भगवद्गीता वाजयताशी म्हाका वाजूच्या जायना मू देवा म्हणून लेखता आशिल्ली ताका समजावन म्हाका भागवत पुराण कोंकणी तांणी एक प्लॅटफॉर्म आसा म्हूण सांगून म्हाका दिव्या कामत माताजी मुलकी तांणी म्हाका इंट्रोड्यूस करून दिल्लें तांकां मस्त मस्त धन्यवाद सांगता त्या म्हळ्यार आजी भक्ती मार्ग वच्चे निमित्त कसल सूख मेळटा म्हूण सांगून म्हाका मात्र न्ही मिगेल धूक आली रियलायझेशन सांगता आशिल्ली मस्त मस्त धन्यवाद हे प्लॅटफॉर्माक कसले म्हळ्यार आमी हे प्रायर येवचे दॅट इज
ते कॉमन आमगेल पुरा आम्ही हे पळोवन आसताची एक्चुअली म्हाका कसं लायक मन असं कसा म्हळ्यार आम्ही हे पुरा स्कुलाक म्हाका मस्तीक मन आस ते तिने चेडवांक हे भगवद्गीतेचे सार तांकां दिवका त्या एक मस्त आश आसा म्हाका साऊथ कॅनडांतू आनी दक्षिण कन्नडांतू पुरा स्कुलाक ते करपका हे म्हण सांगून म्हाका आश आसा ते देव कशी चलयत म्हणून गोत्ता मिगेल धू सांगता अमा ते ती पयरेक 5-6 दिवसांतू ती बजूच्या जायनी आशिल्ले चॅन्टिंग करू जायनी आशिल्ले सो तशें ते करू जायना ती मस्त रियलायज सांगता आशिल्ली म्हाका मस्त कश्ट जाता हे भौतीक प्रपंच दाखोवन म्हाका नाक जाल्ला आध्यात्मिक भारी लाय जाता म्हणून सांगून सांगता मस्त मस्त धन्यवाद सांगता हांव सांगिल्ले श्लोकाचे एक अर्थ सांगूक म्हाका हांव प्रयत्न करता परित्राणायाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम हंगा देवानी तशी सांगला म्हळ्यार सज्जन तंका रक्षण करचे खातीर देव मनुष्य रूपार येतकी दुष्टाक संहार करचे खातीर हांव धर्म संस्थापन करचे खातीर हांव हांगा प्रति युगांतू हांव अवतार घेता म्हणून सांगून सांगता ताका राक्षसा तांकां संहार करूक ताका कांय कश्ट ना तागेले विंगड जन बंट तन्नी पुरा आसाची तन्नी तांकां पेटवयताणे बट कोण तागेले प्रितीचे भक्त सापडे तांगेल खातीर तांकां खुश करचे खातीर तो वापस एक मनुष्य रूपार जन्म घेवन येता हांगा प्रल्हाद महाराजाक हिरण्यकशिपू तागेले बापूस ताची मस्तीम्स दिता तेदन तो नरसिंह रूप घेवन आयलो कितलेक तो करुणामयी म्हळ्यार तागेल भक्ताक तो कितले कश्ट जाल्यारीची तो फस्ट येवन राबता म्हण सांगून हे म्हाका अर्थ जाल्ले श्लोकाचे अर्थ तशी तो कृष्णानी कंसाक वध करचे खातीर तो आयलो इत्याक म्हळ्यार देवकीक तांकां रक्षण करच्याक वसुदेव आनी देवकीक रक्षण करचे खातीर तो दुष्ट संहार करचे खातीर तो हांगा अवतार घेवन आयलो म्हूण सांगून सांगता तशीची हे विशय तो दिव्य ज्ञान रूपारी ताका कृष्णानी अर्जुनाक सांगता हे अर्जुनाक ज्ञान ना म्हूण ना आमतसले एक जनांक कोळचे खातीर हे भगवद्गीतेक तांणी निरूपण दिल्ले आमकां ते देवाले तोंडा दाखोवन आयिल्ले गीत ते मस्त श्रेष्ठ आसा प्राजन घरकडे वाजुका हे पालन करता म्हूण सांगून हांव मिगेल एक आश आसा तशीची कर्मयोगा पंचाचे एक श्लोक कशे म्हळ्यार पंचा चॅप्टराचे 29 भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम म्हळ्यार आम्ही कसले यज्ञ करताच नव यज्ञ तपस त्या पुरा करच्याक हांवची श्रेष्ठ डेमिगॉड्स त्यांनी पुरा जनाल पशी वैर हाव म्हूण सांगून हे अंतू सांगता देव तशी योगीनाम सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मनां श्रद्धावान भजते यो माम समेयुक्त तमो मतः म्हूण सांगून 6th चॅप्टरांतू ते श्लोक 47 श्लोक हे एक्चुअली श्लोक कशे म्हळ्यार आमी कृष्ण प्रज्ञेक तो कशी मुखार वचका म्हूण सांगून आमकां हे अंत दाखयता देव कोण कृष्ण प्रज्ञेंत आसाची तांकां हे भौतीक कोण मस्त इन्वॉल्व 100% तांकां ज्ञान ना कसले ज्ञान संस्कृत ना जलरीची तो ज्ञान दिवन 100% आमी कृष्ण प्रज्ञे मुखार गेल्यारी तो आमकां ज्ञान दिवन हे भौतीक आशे दाखोवन भौतीक लोकां दाखोवन दूर दवरून आमकां वचच्याक हेल्प करता म्हूण सांगून हे श्लोकाचे अर्थ मस्त मस्त धन्यवाद मस्त जन येवन हे प्लॅटफॉर्मांत आमकां गाईड केला हे भगवद्गीतेचे सुबोधिनी सेशन एंड जाता म्हणटनाची मस्त बेजार जाता वारा 3 दिवस कशी ते 1-1.5 घंटे वच म्हूण सांगून कळनाशिल्लें खंय असो जाल्यार त्या टाइम म्हणटना आमगेल घरकडे ते स्टार्ट जाता काम करताच की
ते आयकताची करचे ताजे नंतर ताजे क्वेश्चन्स आयकुचे केलो जनाल क्वेश्चनाक आन्सर मेळतना वही म्हाका एक असले क्वेश्चन आशिल्ले म्हण सांगून भगवद्गीते म्हळ्यार आमके एक ओपन बुक म्हळ्यार आमगे जिवनांतू प्रत्येक रितीरी अंतू आमी ते अनुभवसिलांची ते प्रत्येक टायमार आमी वाजितना एक माताजीन सांगिल्ले वरी एक अर्थ येता ते तितलेक लायक बुक ते एक्चुअली भगवद्गीता हॅज इट इज असना ते आमी वाजितना आमकां ते कळयना कितले रुचस म्हळ्यार इवन कृष्णा बुक वरना तशीची मस्त लायक मस्त चंद करून त्यांनी एक्सप्लेनेशन दिला कितले खुशी जाता म्हळ्यार तितले खुश जाता इन्वॉल्वमेंट जावया म्हणून दिसता अंतू भगवद्गीते सुबोधिनी निमित्त आमगे ते नित्याची 2 श्लोक पठण करून अर्थ सांगचे काम म्हाका दिला आमगे बामणान आनी धुवेनी डेली रात्री ते म्हाका सांगून ते एक रुटीन एक जावन तास मस्त धन्यवाद ह्या प्लॅटफॉर्मा निमित्त म्हाका मस्त छांग जाला अशीची पुराजनन हे भगवद्गीते वाजुका आणि पुराजनाल घरकडे पावच तशी आम्ही एक करका म्हणून सांगून मिगेले आशा हरे कृष्णा हांव कसले उलयलां चूक जाला रे म्हाका क्षम करका आणि अँकरिंग करतना म्हाका कसले गुतना आशिल्ले म्हाका माताजीनी प्रभुजीनी ना तुम करू जत्ता कराची कसा चूक केला रीची त्यांनी क्षम करून म्हाका अँकरिंग करूक प्रोत्साह दिला मस्त धन्यवाद अशीच मुखारी भक्ती मार्गा म्हाका मुखार वत तशी तुमगे पुराजनाले आशीर्वाद जावका चॅन्टिंग विषय चॅन्टिंग करतना स्टार्टिंग जातना हांवें ग्रुपा जॉईन जातना 1 2 3 तितले वत तशिले मुखार वचयना तेन्ना प्रभुजीन काणू अन्य ग्रुपाक कोऑर्डिनेटर करून घाल्ले तेन्ना एक स्पिरिट आयले वय 16 राउंड करू का म्हणून सांगून ते 16 राउंड जातरी आता 16 राउंड मात्र वय म्हणून दिसता अयो तितले जातास वय नाका मुखार आनीक चड करूया म्हणून दिसता केदान आमी कृष्णाल कसले काम करता तागे उडगास करता केला रे ते काम मस्त चंदुका जाता हे मिगे मस्त टाइम हांव रियलाइज केला एक वेळ आमगे जीवनांत मस्त पुरा हे येता केदान आमी कृष्णा उडगास काडताची केदान मात्र उडगास काडतली नित्य तुमगेल काम करताना देवान सांगला अंत भगवद्गीतेंतू नित्य तुगेल कसले काम असो कसले हे असो ते पूरा मक्क सोडी मक्क समर्पण ग तू केदन मक शरणागती जत्ता त्यांची मक तसल भक्त म्हणा प्रीती भक्तानुभक्त म्हणा ताका मस्त प्रीती के कृष्णाक भगवद्गीतेंतू उल्लेख केला हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम राजनाक हांव एक मकचे म्हाका भक्ती मार्गांतू लाईफ एंड जावते म्हाका हे कृष्णा कॉन्शियस तू अश तशी म्हाका राजनले ब्लेसिंग जावका हरे कृष्णा हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद माताजी हरी हरी बोल जय हो एक श्लोक वाजील असा भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां आव कोण सांगता सर कृष्ण सांगता सर भोक्तारं यज्ञ तपसां पूरा जी भोक्ता कोण तो परमात्मा साक्षात कृष्ण मस्त पण तमक दिसत की हांव केल्लेले मिकेल मितीन जल्लेले मिकेल हातान तस कंट्रोल मस्त पण तमक दिसू पोरो ते भौतिक जगतांत दिसू पोरो आम्ही भक्तींत मुखार वचून नाही एकाक पण दिसू पोरो हांव नतलेरी एकाक पंता मस्त जड हे नाशिल्ले कृष्ण भावना तू म्हण चड आमकां दिसू पोरो आमकां केवल एक निमित्त मात्र जावन देवान दाखोवन दिवचे की तुगेल देवाल काम करताना कितले देव मुखारसून हात दोर मुखारसून व्हरता म्हळ्यार आमकां कळटा तेंचे बाकी काम करताना आमकां सक्सेस दिसू पोरो जाल्यार ताजे रिजल्ट कसो येता म्हळ्यार आमकां मागीर कळचे
एका कोणती या जन्माकडू जायच ना येवची जन्मांकडू पुरो कसले म्हणाले त्यांची त्या चरणारविंदांतू प्रार्थना करून आम्ही कृष्ण भावनामृतांतू मुखार सुचक प्रयत्न करता. नेक्स्ट आमगलोटासाची भारती पै माताजी ओटीवी भारती पै माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. सक्कड भक्तवृंदाक दंडवत प्रणाम. हम श्लोक वाजून ताजी अर्थ सांगू प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. 7 अध्यायाचे 7 श्लोक. मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. या श्लोका सांगिल असं कृष्णाची परम सत्य तोची प्रति एकाचे आधार तोची कशी एक मोत्या हारांतू मोती पणसूच्या एक दारा अगत्य असली तशीच कृष्ण दार असला वरी प्रत्येकाचे आधार तोची म्हणून या श्लोका सांगिल असं. तोची सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड, तोची क्रिएटर, तोची मेंटेनर, तोची कॉज, तोची सोर्स, तोची एसेन्स ऑफ एव्हरीथिंग म्हणून या श्लोकांत आम्ही अर्थ करून गेले. या देवूची आता आमच्या सुತ್ತमुत्त पळयता आमकां दिसता सृष्टींत प्रत्येक वस्तू देवानं सृष्टी केलेल्या. लायक उदकाचे टेस्ट, उदक, उदका टेस्ट, सूर्यचंद्र ताजे उजवाड, उज्जो ताजे उंचाणी, तशीच मनशाल सामर्थ्य तागेले इंटेलिजन्स प्रत्येक या नेचरांत कसं आमकां बेस्ट म्हणून दिसता. वेदिक मंत्राचे ओम तशी प्रत्येक बेस्ट कसं म्हणून दिसता त्या पुरा देवानं सृष्टी केलेल्या कृष्णूची. केन्ना आमकां ह्या भावन मना येता तेन्ना एक सेन्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड आमकां फील जाता म्हाका. म्हळ्यार लायक केन्ना आमी भगवद्गीते अर्थ करून घेता तेन्ना देवाल बग्गे आमकां एक प्रीती एक श्रद्धा आमकां वाडील आसा. तशीच 8 अध्यायाचे 5 श्लोक. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. अंत्यकालारी देवाल स्मरण करता शरीर त्याग केल्यारी आमकां देवाले स्वरूप मेळटा. आमी देवाला पावताची. आमी या जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या बंधनातून मुक्ती जाताची म्हणून या श्लोका सांगला. जाल्यार अंत्यकालार देवाल उर्दास येवची कशी केदान आमी दिननित्य प्रतिनित्य निरंतर जावन देवाले सेवा करताची, देवाल बगे चिंतन करताची, आराधन करताची. तेदन मात्र आमकां प्रतिनित्य नामस्मरण करताची, भक्ती सेव करताची. तेदन मात्र आमकां अंत्यकालार देवाले नाव येवचे उर्गास येवचे साध्य आसा म्हणून या श्लोकांत आमी अर्थ करून गेले. तशीच 9.26 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः. या श्लोकांत भक्ती करची कितली सिंपल, भक्ती करची कितले एक सिंप्लिसिटी, कितले एक भक्ती म्हळ्यार कितले सिंपल विषय म्हणून आमी अर्थ करून गेले. आमी एक प्रितीन भक्तीन देवाक एक तुळसी पान, एक फूल, एक फल, उदक दिला पुरो देव ते प्रितीन प्रेमान स्वीकार करता म्हणून या श्लोका सांगला. एक प्रामाणिक जावन आशिल्ल्या भक्तान एक प्युअर कॉन्शियसनेसान तो एक भक्ती सेवा केल्यार देव ते स्वीकार करता म्हणून या श्लोकांत आमी अर्थ करून गेले. आमी करचे प्रत्येक कार्य देवाक समर्पण करून कसले फलापेक्ष नातील केल्यार खंडित आमकां देवाल अनुग्रह प्राप्त जाता म्हणून आमी श्लोकांत अर्थ करून गेले. आपा सक्कड जण हांव दंडवत प्रणाम सांगता. रश्मी भट माताजीन आनी डॉक्टर कामाक्षी माताजीन हांव सांगता म्हळ्यार पॉइंट्स परत आनी सांगला भागवत पुराण कितले इम्पॉर्टंट आमगेल्या जिवनांत म्हणून. हांव एक भगवद्गीतेन तू हांव कसं सार अर्थ करून घेतले म्हणून एक 2 उत्तर सांगूंक इच्छा पावता. कशी कृष्ण परमात्मान अर्जुनाक भगवद्गीते ज्ञान दिवन एम्पावर केल्ले तागेल्या जिवनांत एक राईट चॉयस करच्याक, राईट डिसिशन घेवच्याक ताका हेल्प केले. तशीच आमगेले तसं सामान्य जनाक भगवद्गीते म्हळ्यार कशी एक छान रितीर जीवन निर्वहण करूं म्हणून आमी तातूंत तातून शिकूं येता. तशीच आमकां मनुष्य जन्म मेळ्ळेलो आसा. हे मनुष्य जन्माचो उद्देश कसो न्हय आमी भक्ती करून देवाला पावचेची हे मनुष्य जन्माचो उद्देश. इतले पुण्य केलेले आसा आमी तशें देखून आमकां मनुष्य जन्म मेळ्ळा म्हणून हें पुरो म्हाका फुडें गुत नाशिल्लें. भगवद्गीते क्लासीस अटेंड करून अर्थ करून घेतिल्ले विशय हांव सांगताच. तशीच प्रत्येक ह्या जिवनांत कितले द्वंद्व आसा. अर्जुनाक कितले सकड कन्फ्युजन डाउट्स आशिल्ले. आमकांय तशीच प्रत्येक विशयांत डाउट्स आसा, कन्फ्युजन आसा. माइंड म्हळ्यार एक स्थिर म्हळ्यार ना. तशीच सुख जेवो दुःख जेवो खंयचेय आसूं तें विंटर एंड समर सीजन आयला वरीची येता वता आमी पळयला 2 अध्यायांत मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदाह आगमापायिनो नित्या तां स्थितिक्षस्व भारत. आमी कशी घेवका आमगेले माइंडसेट कशी आसता. आमगेले माइंड आमगेले फ्रेंडय वय एनिमी वय आमी कशी ते घेवका. प्रत्येक एक आमकां ते बिल्डिंग तेंची प्रभुजीन सेशनां सांगिल्लें उरता म्हाका आमी लागीं तुल्यान बिल्डिंग पळयतना कितली हॉट दिसता तशी आमगेले प्रॉब्लेम आहे तशीच. केन्ना आमी एरोप्लेनार वतना तो पळयताची एक मॅच बॉक्स सन्न सन्न बॉक्स दिसता बिल्डिंग पुरा एक नमून
तशीच आमगेल प्रॉब्लेम आम्ही कशी घेताची, कशी त्या समाधान समचित्तान घेताची, त्या आमगेल माइंडसेट कशी असता तशी ताचे वयर ते डिपेंडंट असता. आम्ही तशी जावचा प्रयत्न करता हे द्वंद्वातून भायर येवका म्हणून अर्थ करून घेतले. तशीच इम्पॉर्टंट श्लोक म्हाका दिशिल्लो भगवद्गीतेंतून नेहाभिक्रमनाशोस्ति नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. स्वल्प या जीवनांत आम्ही स्वल्प भक्तीन प्रोग्रेस केला पुरो ते वेस्ट जायना, नेक्स्ट जन्म कॅरी फॉरवर्ड जाता. तेदन लेखले अयो देवा असं थोडे केल्यार आमगेल कसं वेस्ट जायना, मुखार आमकां तेंतू कंटिन्युएशन करूं येता. ते एक भावन येता, एक होप आसा आमकां मनशाक. नेक्स्ट टाइम जन्म तपास मनुष्य जावन येवन या कर्मबंधनात मुक्ती जावच्याक अनेक एक स्टेप फॉरवर्ड उच्चेता म्हणून ते एक होप आसा म्हणून दिसलें म्हाका. तशीच म्हाका मस्त लायक दिशिल्लें स्पिरिच्युअल एडवान्समेंटा खातीर आध्यात्मिक प्रगती जावंक जाल्यार आमी ABCD फॉलो करता म्हणून एसोसिएशन भागवत पुराणात कोंकणीन आमकां इतले लायक एसोसिएशन दिलेलें आसा. प्रति दीस म्हणल्यार वारा 4 दीस 5 दीस सेशन ते अटेंड केल्यारय पुरो आमकां एसोसिएशन शुद्ध भक्ताल एसोसिएशन मेळटा आसा ते आमी कंटिन्यू करता प्रत्येकान आमी म्हणून दिसता म्हाका. तशीच बुक्स वाजूचे हांव एक्चुअली एक भगवद्गीते श्लोक म्हाका येना आशिल्ले. केन्ना आमी ते एकादशी सेशन अँकरिंग करून सुरू केले विद्या माताजीन आमी डिसायड करून प्रति दिवस श्लोक रेकॉर्ड करून एकल्या एकल्या पेटोवचे. तशें करून सगळे 700 श्लोक आमी शिकलींचे. ते एक मस्त खुशी दिसता म्हाका. आजी निमित्त भागवत पुराणा कोंकणी निमित्त आमी ते श्लोक शिकलींचे. मस्त धन्यवाद, हांव चिरऋणी आसा ताचे खातीर. तशीच बुक्स आमी प्रति दिवस एक भगवद्गीते चॅप्टर आणि भागवतमात थोडे श्लोक डेली आमी पठण करता चावन विद्या माताची. ते सांगूक म्हाका खुशी जाता. तशीच चॅन्टिंग एक दीस हरग्रेस रेवती प्रिय माताजीन सांगेल म्हाका उडगास आसा. आमी चॅन्टिंग करतना देवाल ते दिव्य रूप आमगेल मनांत घेवन आमगेल हृदयांत हाडून मागीर देवाल नांव आमगेल जिबेर हाडटा. तेदना आणि चॅन्टिंग करता करता देवाल लील पुरा आमी मनांत फर्स्ट टाइम्स उडगास करता. एक फिल्म पळयला वरी म्हणून सांगेल तांणी. त्या निजान ते केल्यार आमकां खंडीत चॅन्टिंगांत एक अभिरुची एक नाम हांव थोडे राउंड करचे. सकाळी म्हाका 5 राउंड करचे टाइम मेळटा, मागीर दनपार थोडे सांजे थोडे जाल्यार तितले करूं हांव प्रयत्न करता. रात न्हिदोवचे पडेक 2 राउंड तशें कितले जाता तितले. ह्या संवसारांत अंत पडल्यानंतर मस्त टाइम मेळना, कितले जाता हांव तितले करूं प्रयत्न करता, प्रोग्रेस करूं ट्राय करता. तशी लास्ट डायट प्रसाद कितले इम्पॉर्टंट. देवाल प्रसाद पुरो नाय जाल्यार देवान 9.26 सांगिल्लें आसा पत्रम पुष्पम फलम तोय. देवाक एक ड्राय फ्रुट्स दवरल्यार फ्रुट्स आमी प्रसादा रुपार दवरल्यार आनी ते स्वीकार केले घरांत तुल्या खावयले. एटलिस्ट घरांत तुल्यान मेगेले मस्त भक्तीन तांणी मेगेल वरी अंतू इस्कॉनाच्या अंतू तांणी येना ती जाल्यार तांगेल रितीर तांणी भक्ती करतात. जाल्यार म्हाका केदनय तांणी अनानुकूल केलें ना, म्हळ्यार लायक कसं रिस्ट्रिक्शन केलें ना. तेव्हा एक देवाले अनुग्रह म्हणून लेखता. ते प्रसाद खाल्ले निमित्त तांकां देवान ती बुद्धी दिला म्हणून लेखता. आणि कसं सांगचे म्हणून कळतं ना, आम्ही आमची गेल्या भगवद्गीतेर तुकून घेतल्या मस्त लायक दिसलें. वरिष्ठ वैष्णवानात गेले रियलायझेशन एक्सपिरियन्स सगळं आमगेले शेअर केले. आमकां एक इन्स्पिरेशन मेळलेलें आसा भक्तींत मुखार वचपाक. तशीच हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभूजी, हर ग्रेस सखीचरण माताजी तांणी आमगेले वयर विश्वास दवरून आमकां सಣ್ಣ पुट्ट सेव दिलेले आसा. सಣ್ಣ पुट्ट म्हणून न्हय, एक 4 जाणां लागीं रेसिटेशनाक निमगुचे आमी तांगेले कन्फर्म करचे, ग्रुपा घालचे. हे सेव सान म्हणून दिसल्यार आमकां आमगेले मस्त पर्सनल डेव्हलपमेंट जाला. लायक 4 जाणां नवे नवे भक्ताल आमकां एसोसिएशन मेळ्ळा. ते खुशी विशय. आनी आमगेल्यान एक पेशन्स, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवची एबिलिटी, कॉन्फिडन्स आनी आयिल्लें आसा. ताका हांव मस्त चिरऋणी आसा. तशीच अँकरिंग करच्याक आमकां अवकाश दिलेले ते मस्त धन्यवाद. स्टार्टिंगार राधिका भाऊ माताजीन आमगेल्यान ते कॉन्फिडन्स फील केले. प्रभूजीन आनी माताजीन प्रति अँकरिंग करतना एक एनकरेजिंग वर्ड्स तांगेले. मस्त धन्यवाद प्रभूजी माताजी. हरे कृष्ण. आणि कसं सांगची म्हणून कळतं ना, थोडे टाइम चेड घेतली म्हणून दिसता. अनेक धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद माताजी. हरि बोल. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम् अस्माकम् आत्मनः. मुख्य कशाला ऑफर करताना लव अँड डिवोशन, भक्त्या प्रयतात्मनः. त्याकेत नमगेलंत असतं की त्यातनं मी ऑफर केलेलं आहे. फूल जवो, फल जवो, उद्दा जवो, पान जवो, कसं ऑफर केले रे देव स्वीकार करता म्हणून या श्लोकांत आमकां सांगून दिता. हरि बोल.
आता आमगेलो टासाची शिल्पा हेगडे माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी आयोजित केलेल्या भगवद्गीता आज इट सुबोधिनी सत्संगाक म्हाका अवकाश दिलेलो मुरलीधर चरण प्रभुजी आणि मॅनेजमेंट टीम म्हाका मस्त धन्यवाद सांगून दंडवत प्रणाम करता सर. तशी भगवद्गीता पठन करच्याक म्हाका अवकाश दिवन प्रति चॅप्टराक खंयचे खंयचे श्लोक सांगका खंयचे या करका म्हणून सुरेखच उडगास करच्याक म्हाका उडगास सांगिल्ले श्रीमती माया नायक माताजी, श्रीमती भारती पै माताजी आणि श्रीमती विद्या पै माताजी का मस्त धन्यवाद सांगता सर. तशीची अनंतानंद धन्यवाद सांगता का इच पावता प्रभुजैन माताजी का कोण कोणान प्रवचन केला आणि प्रति एक श्लोकाचे अर्थ भारी चंद कोण सांगला आणि आमका चंद जावन अर्थ जावची तशी मन आवडची तशी कसने हांव मिगेला सांगच्याक अर्थ सांगच्याक प्रयत्न करता कसने चूक जलारी म्हाका क्षम करता. 10.8 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हंतु कृष्ण परमात्मुची पुराय आध्यात्मिकाकनी भौतिक प्रपंचाचे कारण म्हणून सांगता. पुराय या प्रपंचांतू देवा निमित्त जावचे वैष्णव भक्त कोण श्री कृष्ण परमात्माला सेवे करता असताची त्यांनी जीवनांत उद्धार दत्ताची म्हणून आमका गुरुवर्यान सांगल्या. तशीची वेद उपनिषद आणि शास्त्रांतय आमी आयकलेची कशी कशी देवान लील केला तागे नाम रूप लिले विशान तशी ताजी कथ गुरुवर्यान आमका प्रति एक सांगून दिला की कृष्णूची आदि पुरुषम तमहम भजामी. कपिल मुनी तोची वासुकी तोची तशी देवालांतू देवानाची सांगला की ऋतून तू कुसुमाची तोची आणि त्यांची सर्वश्रेष्ठ म्हणून आणि तशी सांगला की मार्गशीर्ष सर्वश्रेष्ठ मास म्हणून तशी प्रत्येक विषयांत तो कितले श्रेष्ठ आणि प्रत्येकांतू तोची पुराय सर्व उत्तम अशो म्हणून क्लिअरली प्रभुजी आमकां सांगला. आणि कृष्णूची परब्रह्म ताका मात्र आम्ही पूज करका आणि म्हणून सांगला आणि मस्तपटी सांगला की या प्रपंचांतू ताणे रक्षण करचे म्हणून. तशीची 11.54 भक्त्यात्व अनन्या शक्या अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परंतप. गुरुवर्यान सांगला की आम्ही देवाल विषयान आलोचन करू जायना तो आमगेल मनुष्य आलोचना पशी वैरस. देव पूर्ण पुरुषोत्तम आणि सर्वंतर्यामी शास्त्रांत सांगिल्वरी अर्थ करच्याक प्रयत्न करका. ताजी निमित्त अनुनित्य काल आम्ही देवाल सेवे नामस्मरण करका कीर्तन करका भगवद्गीता अर्थ करका आणि पठन करका भागवतम नित्य ऐकुका म्हणून सांगला. आणि तशीच सांगला की आम्ही केदनाय विसरून जे की आम्ही जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास. तशीची म्हणून आमकां सांगला की आम्ही प्रति एक सान तुला सान वस्तां तुला होड वस्तां ते परमात्मुचे आसा तागेले हातांत पुरे आसचे म्हणून. तशीची 12.14 संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ निश्चयः मय्यार्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रियः. गुरुवर्यान सांगला की भक्ती मार्गूची होड भक्ती मार्गूची देवाक सर्वश्रेष्ठ प्रीतीचे आणि भक्ती मार्गार कोण आसा तांकां देव केदाय सोण घालना. आम्ही अनर्थ निवृत्ती तुलान वैर येवका अनर्थ आमगेला आशिल्ले तांतू निवृत्ती जावका जाल्यारी म्हळ्यार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे पुराय तुलान आमकां वैर येवका जाल्यार देवाल सेवा करता आसता. ताज निमित्त नवविध भक्ती म्हळ्यार श्रवण स्मरण कीर्तन अर्चन या देवाल आम्ही करता असल्यारी देव आमकां केदनाय रक्षण करता आनी केदनाय सोण घालना. तशीची महामंत्र जप करचे देवाक केदनाय प्रसाद म्हणून दवरून खावचे हे केल्यार कृष्ण परमात्मा आमगेल शरीरान जावन अशें पुराय कष्ट निवारण करता आणि आमगेलान तो ताळमेळ नेಮ್ಮदी श्रद्धे पुराय भरयता आणि तात्तवळ आमकां दिता. तशी ताजे निमित्त भगवद्गीता आज ती सुबोधिनी तो हांव अर्थ कोण घेतले की अर्जुन सर्वश्रेष्ठ देवाल भक्त जावन असल्यारी तो एक निमित्त मात्र जावन असल्यार आम्ही देवाल विशान ओळखा देव कितलो होड आशिल्लो देव कोण आणि देवाल कस तागेला कॅपेबिलिटी आसा म्हणून देवाकची शरणागती जावका आणि देवानाची पुराय जिवात्मांत अशें
आम्ही देवाला पार्ट अँड पार्सल म्हणून लेखुका आणि केल्लेल काम निष्काम कर्मारी कोरका ताजी फल देवाक अर्पण कोरका. तशीची भगवद्गीता पदे पदे सांगला की आम्ही अनुनित्य काल कृष्ण प्रज्ञेर काम केल्यारी सुदृढ भक्त जेवच्याक साध्य अस म्हणून. तामसिक राजसिक सात्विक गुण आमगेलांचो असल्यारी आम्ही ब्रह्ममुहूर्तारे जप करचे, देवाल स्मरण करचे, देवाल प्रसाद आणि अर्चन करचे पुराय केल्यारे देव चंदायर वर्ताम. कडेरी हांव गुरुवर्यान सांगिल म्हाका एक अर्थ जावन सांगच्याक इच्छा पावता की भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरोहो ई भव सिंधुरे. आमगेल मन एक मनाक एक आम्ही दृढ जाऊन सांगता की आम्ही श्री नंदनंदनाले चरणार विंदाक ची पूज करका, तागेले नामस्मरण करका आणि तक्काची भजन करका. ताज निमित्त आमगेला आशिल्ले भय आणि आमगेला आशिल्ले अस्तव्यस्त मन त्या पुरा वता. तर या मनुष्य जीवन प्राप्ती जातरी आणि या भौतिक प्रपंचांत असतरी आम्ही भक्ती मार्गार आसना तर काय प्रयोजना. तशी साधू संघा लोटो असचे मुख्य जावन आवश्यकता म्हणून हांव अर्थ करून घातले. अशी सांगताना हांव मिगेल 2 अक्षर खैत करता. हरे कृष्ण. दंडवत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. एक श्लोक. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता. चतुश्लोकी भगवद्गीतांतुले प्रमुख श्लोक असे. त्यांचे देव सांगून देतास की मिगेलंग तून पूरा येवचे, पूरा भौतिक जवो आध्यात्मिक जवो ताजी पूरा उद्भव मिगेलंग तुकुनु त्यांची कोणाके अर्थ जतकी त्यांनी कृष्ण भावनामृतांतू मुखार सोडून वताची. एका त्या सँडविचच्या मध्ये असले भितर टेस्ट ही भाग चतुश्लोकी भगवद्गीता ताजे अर्थ आम्ही कशी पुणी कोण मना कोण घेऊ का मुलांना प्रार्थना करूया आमका. आता नेक्स्ट टाइम गेलो टासाची श्रीमती स्वाती कामत माताजी. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चैप्टर 13 श्लोका नंबर 3. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. श्लोक चैप्टर 14 चौथा श्लोका. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता. संक्षिप्त जाऊन रिमेनिंग सांगता असं. हे अर्जुना, ह्या सक्कड देहांत आशिल्ले क्षेत्रज्ञ म्हळ्यार हावची. हे देह म्हळ्यार क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाक अर्थ करून घेवचेची हे मेन मुख्य ज्ञान हेच तुवें समजून घेवका म्हणून देव सांगता असं अर्जुनाक. अनेक हे ऐहिक प्रकृतीन तू जन्म घेवचे प्रत्येक जीव जातीक हावची बीजप्रद बापूस असा म्हणून देव हांग सांगता असं. आता मेगेल अनिसिक 2 अनुभव 2 पॉइंट सांगता असा प्रयत्न करता. सुरवेक जावन टीम भागवत पुराण कोंकणीक मनपूर्वक धन्यवाद सांगील कितले कमी म्हणून दिसता असं. संपूर्ण गीता स्मरण मनन अध्ययन आमका हे सुबोधिनी मूलक जाल्लें आसा. हे मूलक आमका दीक्षित भक्तांक गेले आणि ग्रेट वैष्णव डिवोटीज जाले असोसिएशन मेळ्ळेलें आसा. आयच्या दिवसांत तू भौतिक प्रापंचिक विषय वस्तूचे असोसिएशन खंडित सुलभ जावन मेळटा. जाल्यार गीता सुबोधिनी मूलक आमका कशी अर्जुनाल डाउट्स पुरा देव कृष्ण एक एक जावन ताका मनवरी करता वतकी तशी आमका हांगा ग्रेट वैष्णव डेवोटीजांनी आमका सविवर जावन प्रति एक पॉइंट्स चंदाईन मनवरी कोण दिलेलो आसा. उदाहरण सांगका म्हळ्यार 3 गुण मस्तीतले विषय येताची भगवद्गीतेन तू सकड काही पॉइंट कव्हर करूंक जायना. हांगा एक पॉइंट घेताना तू 3 गुणा बद्दल देव सांगता असा. एक चॅप्टर 16 चॅप्टर आय थिंक 3 गुण सत्व रज तम गुण विषय आयलता बळी ते एक टेस्टर म्हणून आम्ही जाऊन घेऊन
आम्ही खंयच्या मोडान तू ह्या वाटी त्या वाटी पलतता उरताची म्हणून आम्ही आमकां टेस्ट करून पळोवंक घेवं मूड बुद्धीची आमकां पदे पदे अगेन अगेन आमकां ब्रशअप करता आसाची लायक देवान सांगिल्लें आसा की इम्पॉर्टंट श्लोकास म्हणून आम्ही कन्सिडर करताची मन्मना उभो मद्भक्तो अहम सर्वस्य प्रभवो पत्रम पुष्पम फलम तोयम माताजीन सांगिल्ला वरी नेहाभिक्रमनाशोस्ती आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणून आम्ही लेक्चर सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अशी बद्ध जीवाक आमकां जागृत करता आसूंक पडटा बेगिना आम्ही ऑलवेज स्लीपी मोडान तू आसताची ते हांगा भागवत पुराण कोंकणी प्लॅटफॉर्मान तू आमकां भारी चंद जावन मस्त चंद जावन हे कोण सपोर्ट कोण दिलेलो आसा अनेक विशेष कार्यक्रमान तू हे भागवत पुराण कोंकणीचे माइलस्टोन म्हणता भगवद्गीता सुबोधिनी सेशन जो जो एपिसोड हा पर्सनली हांवें अटेंड केला मस्त कमी मिनिमम एपिसोडान तू मॅक्झिमम नॉलेज शिकूक मेळा प्रति पटी अटेंड केलेलं तेन्नाय गीता वाचता आसता तावळतावळी आयकता आसता तावळतावळी जाल्यार प्रति पटी नवे 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 विषय मेळटा वता आशिल्ले नवे नवे प्रभुजी येता आशिल्ले नवे नवे वैष्णवास येता आशिल्ले एज पर देर नॉलेज आनी नवे नवे पॉइंट्स पुरा शिकून दिता आशिल्ले आणि नवे नवे श्लोक आसा विथ रेफरन्स आतां यूज श्लोका पुरा नवे नवे शिकूं मेळटा आशिल्ले नवे नवे पुराण आसा तांणी रेफरन्स दिता आशिल्लीची अशी मस्त आमकां बेनिफीट मेळ्ळेलो आसा एंकर जावन म्हाका एक अळिलो सेव म्हळ्यार स्क्विरल सेव करचे एक भाग्य मेळ्ळें सेव करचे ऑपॉर्च्युनिटी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेलो आसा ताका हांव मस्त कृतज्ञ आसा भागवत पुराण कोंकणीक आनी मॅनेजमेंट टिमाक अशीच ही भागवत पुराण कोंकणीचे नवे नवे पॅटर्न्स ऑफ गीता अध्ययन लॉन्च करवची आणि मस्तीतले पतीत आत्म तन्निमित्त पावन जावची म्हणून रिक्वेस्ट करता आसा आणि विश करता आसा हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद हरे कृष्णा हरि हरि बोल धन्यवाद माताजी माताजी ने श्लोक सांगितलं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तीयाः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता I am the seed giving father. कितली कडेन कृष्ण आमकां सांगतास की पळय आम म्हणटास कृष्ण ते एक्सेप्ट करना तिले मस्त पंता आमकां ते आव म्हणल्यार आमकां कोण दिसता ते आमी क्लियर जावन भगवद्गीता उपास वतना आमकां कृष्ण उडगास करयता तू नहीं सकडाची मागशी म्हणाले ते आमकां क्लियर जावन मनाक वचचे तरी उपास वाचका म्हणून श्रीला प्रभुपाद स्वामी केदनाय सांगू आसा हरि बोल लास्ट दोग आसाचे न्ही आयच्या सेशनांतू आमगेलो आसाची श्रीमती वरजा कामत माताजी ओवर टू यू माताजी हरि बोल हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी श्री गुरुभ्यो नमः श्रीला प्रभुपादाले चरणाक नमन कोरनु राधा राणीले कृप घेवनु श्री कृष्णाला अनुग्रहारी हांव आज भगवद्गीते श्लोक सांगिल्लो मग दिलेलो बारी चंद श्लोक दिला दोन्ही बारी खुशी जाले ते हांव सांगूक प्रयत्न करता आनी ताजे अर्थय हांव सांगूक प्रयत्न करता सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानवपोमपोऽहं च वेद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविधेव चाहं पुरुषोत्तम योगाचे हांगा श्रीकृष्ण म्हणता हांव प्रति एकला लेकर हरदेर येवन वास करतास हांव स्मरण दिवची गी ज्ञान दिवची गी फुडली जन्माचे पुरे विसरचे पुरे मिगेल कारणा निमित्त जत्तास म्हाका अर्थ कोण घेवका जाल्यार वेदा दुखून तुम्ही अर्थ कोण घेवीत वेदांत करतोय हांवाची वेदांत गोतिशिलो हांव म्हूण सांगून श्री कृष्ण हे श्लोकार सांगतास आनीक 16 अध्यायाचे 23 श्लोक दैवासुर संपद्वी भाग योगाचे हें श्री कृष्णान म्हणलेलें यशास्त्र विधि मुत्रज्य
वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. हे कोण शास्त्र विधी प्रकार तांणी तेज करून तांगेल खूश येशील मकी हांव सांगील मकी कसं जगलं करता हांव गा म्हूण सांग केलं तांकां कसले मेळना परिपूर्णत मेळना तांणी सुखार आसा म्हूण तांकां भ्रम इमान दिसता बट ते सुखार आसनात तांणी देवाल उडगास करनाशी हांव कसं जगलं केल्यार जाता म्हूण सांगून तांणी लेखून केल्यारी ते परमगती समीत मेळना म्हूण सांगून श्री कृष्ण सांगता. तशीच हांगाची सगळ्याक हांव पुरो जनाले आशीर्वाद निमून घेता. श्रीमान महेश प्रभूजी तांकांय मागीर सखीचरण माताजीक आनी सगळेय मलगड्यांकय आनी भजक वृंदाकय सगळ्याकय हांव एक विनम्र जावन प्रार्थना करता सर. तशीच हे सांगना अशें हांव कसले म्हण एक्चुअली ते प्रणाम मंत्र हांव ते म्हणी आतां एक म्हण घेवन हांव स्टार्ट करता. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. यांची म्हाका हांगा दुखून मेळ्ळें एक गिफ्ट म्हूण सांगता हांव. हें करूंक हांव मस्त तळमळ करतशिली बट म्हाका आतां भारी खुशी जाता हें करनाशी मनराबना तशी एक म्हाका अटॅचमेंट आयला कशी म्हूण म्हाका गोतना. हांव भागवत पुराण कोंकणीचे ताणें आयोजन केलेलें सुबोधिनी कार्यक्रमाचे श्रीमद भगवत गीता म्हणाले एक कार्यक्रमाचे ताजे विशयार हांव एक 2 उतर सांगूक प्रयत्न करता. शॉर्ट अँड स्वीट करया म्हूण हांव प्रयत्न करता आसा. भगवद्गीतेचे संपूर्ण ज्ञान घेवन आम्ही कोण म्हूण आमकां अर्थ कोण घेवन सात्विक आहार सेवन करून इंद्रिया नियंत्रण कोण घेवन श्रद्धेरी ताळमेरी अहम नाशी निस्वार्थ एक जावन आम्ही आमगेल काम करका म्हूण ताजे कर्मफल अपेक्षा करूं ना. देव ते तक आमकां आम्ही कसं केला ताजी फल खंडीत तो दिता म्हूण सांगून एक श्रद्धेर म्हाका हे भगवद्गीते रुपारी म्हाका मेळ्ळलें आसा. हांव स्टार्टींग दुखून ना आशिल्लें हातूं जाल्यार ते एपिसोड 40 म्हूण सांगून एक आशिल्लें तांतूर थोडे पळोवन गेलना हांव कितले मना गेला म्हूण गोत्ता. तांतू मेन पयर 18 अध्याय करतना हे पुरे कंप्लीट हांतू येता म्हूण सांगून सांगिल्लें आसा. ते एक हांव 2 घेवन हांव मिगेल सांगता आसा. तशीच हरे नाम केवलम म्हणून सांगता ती प्रातः कालांतू ब्राह्मी मुहूर्तांतू हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हूण सांगचे महामंत्र जप कोण घेवन देवा तुची राख म्हूण पुढले जन्माचे कर्मफल कसं असलं तेवे तू आमकां ते दुखून पार करी म्हूण सांगून तागेले मागो बत्ता सावत. पुढे वेंकटराम देवस्थानाक हांव सुत काडटाना मिगेल एकची आज अशी जल देवा तशी जल देवा अशी कसले जल देवा म्हाका पूर जल देवा आज म्हाका पार कर देवा आज म्हाका अँकरींग आसा तान दुखून म्हाका सगळे तंद्री जायना अशी पळ देवा अशी तशी म्हूण सांगून सगळे 7 सुत कितली सुत काडू वता आनी हेंची मिगेले आतां हांव कसले मागू वचना. ते इतलेची हे सकाळी महामंत्र करतना म्हाका इतले दिसचे आनी कसले म्हाका दिसताना त्याची कशी म्हूण गोतना त्या परमात्माला एक मागून घेवचे म्हाका परमात्मा मागेला ऐक्य जावन राब मीर हरदेर केन्नाय तूं आस केन्नाय फाटीबाल देर म्हाका दी देवा म्हूण सांगून श्रद्धेर भक्तीन हांव निमगून घेता म्हाका वैकुंठा वचचे एक भागी दी देवा म्हूण सांगून हे भगवद्गीते दुखून अर्थ केलेलो हांव इतलेची बदा हांव लकी म्हूण हांव सांगता. सांग दुखून म्हाका सगळी हांव स्कुलांतू संस्कृत श्लोक आनी शिकयला कॉलेजांतूय म्हाका ते भाग्य मेळ्ळा. सेमिनार म्हण हांव धांवत आशिल्लें पुरो पाठ पुरो सोण घेवन थंय धांवत आशिल्लें हांव कसले पिशी म्हूण म्हाका गोत्ता थंय धांवचें हांवें कसले गी हेक तांकांचे श्लोक दिवचे आमकां म्हण म्हणचे ताजे विशयार म्हण म्हणचे बदा म्हाका कसले गोतना कसे गी प्रिपेर करून वचचें म्हणचे येवचे तितले करता आशिल्लीं.
एक अधिक मासा व्रत हांव करूं स्टार्ट केला. ताजी हे काजीर म्हाका हांगा भागवत पुराणांतू कृष्णान म्हाका एक येवचेक मार्ग सन्मार्गाक एक आध्यात्मिकान मार्गांत वच्ची म्हळ्यार हांव आतांची येदोळ ते वच्चनी मस्त विंगड विंगड क्षेत्रांत हांव वचून आयला जाल्यार आध्यात्मिका मार्गांत हांव फर्स्ट टाइम येवचें. ते कशें येयली म्हूण म्हाका कळटाना. ते एक कारण कसं म्हणे म्हाका कळटाना. गोतूच गी गोत नाशी गी मिगेल निमित्त पुरे लायक काम कृष्णान करून घेतला. कोविड टायमार हांगा अधिक मासांतू तुमी भगवद्गीते परस शिकयला म्हणलं म्हाका त्यात उडगास येयले. हांव एक शारदा मेळा मंडळी म्हूण एक अंत आशिल्ली ते कशें की म्हाका दिसलें तेदन आमकां ऑनलायन कार्यक्रम मात करूं जावचे थंय वचचा जायना. तेदन हांव ह्याची काम केलेलें पुरे जण एक एक श्लोक म्हणाची ताजे अर्थ म्हणाची तुमी कितले जाता तितले म्हणा ती म्हूण सांगून प्रोत्साह केले. ते कशी मिगेल निमित्त कृष्णान करयल म्हणून वतना हांवय म्हणलें तांगेलकरान करयलें ते देवान मिगेलकरान करयलेलें म्हूण म्हाका दिसता. ते भाग्य म्हाका ह्या पटी अधिक मासांतू म्हाका शिकची भाग्य मेळ्ळें. भगवद्गीते म्हाका शिकची भाग्य मेळ्ळें हें फर्स्ट टाइम म्हणे शिकला बट इतली पुरे डिटेल्स ताजीचे मेळ्ळें म्हाका हे वर्साची. तशीच हें हांव इस्कॉन म्हळ्यार हांतू भागवत पुराणा जॉयन जातना हांव मिगेल बामणा पळय कसले सांगू वच्चें न्ही कसले विशयार हांव सांगू वच्चें न्ही. हांव मिगेल इतले कसली कार्यक्रमान जॉयन जाता तशिली पद्य म्हणला अर्थ सांगला कसले गोतना म्हाका न्ही मिगेल पुता मात गोत तशें म्हळ्यार तो मिगेलो टस तशिलो हांव आंगडीन तशें. मागीर तांकां एक दीस संडे मागीर कळ्ळें हांव सांगलें अशी अशी म्हूण सांगून मिगेल एक पुण्य गी योग गी गोतना म्हाका सखी चरणा माताजीले आमगेलो विथ द फॅमिली आमी तांगेलो ओडचून एक चुडी दिवन घेवन हांव आमकां फुल्ल फॅमिलीक तांणी आशिर्वाद दिलेलो आसा. हांव मिगेल बामणाजो मिगेल चरडाजो खंयचे फोर्स करनी हांव करूंकय वचना. तुमी ह्या म्हाजेची हें कराची तें कराची हांव कसले करनी. तांणी क्रमेण एक एक पळयता गेलीची म्हाका ग्रुप एक करूं सांगलें तांत भितर जन घालता जाल्यार घाली म्हूण सांगून ते कशी आयली म्हूण म्हाका गोतना. हांव हगूर हगूर कोणाकय फोर्स करनी तांकां जेवण जॉयन जावच्याक मन येयलें तांगेर फॅमिली विथ द फॅमिली जॉयन जावच्या तांणी प्रारंभ केलें. म्हाका कशें म्हणून कळटाना ते पुरे कृष्णान करयलेलें म्हूण दिसता म्हाका. हांव कसले तांकां तुमी येयाची हांगाशी मेळटा तशी मेळटा कसले हांव सांगिल्लें ना. बट तांणी हांव एक उतरार म्हणकुळ पुरो जनान एक आयलीची ते कशी म्हूण वतना ते कृष्णाल एक इच्छे निमित्त मात्र हांगा साध्यस म्हूण दिसता. तशीच मिगेल बामूण तांणी जॉयन जालीची म्हाका जपमाल आसला मात करता गो हांव म्हळ्यार हांव कशें गी म्हाका रश्मी भट माताजी लोटू वचें एक भाग्य मेळ्ळें ते कुडपू कट्टे गे कशें गी प्लेसांत तेका एक लायक दिवसांत ते गेल्ली आनी परचेस करून उडलें म्हाका त्याची एक मनांत आशिल्लें ते आयल्यार मिगेल बामूण करता म्हूण सांगला म्हूण बामणा दिलें. बामणान कुशीर स्टार्ट केलें एक गी दोन गी स्टार्ट केलें. एकादशी मात्र हांव एक चडयता मागीर करना म्हणलीची तांणी आंगडी दुखून येवन 11 गंटे येवन घेवन घरकड येवन घेवन तांणी मागीर ते जप करूं बेश्शे. ಸ್ವಲ್ಪ दिवस जाले कुडले मिगेल पूत म्हणालो अम्मा हांवें जॉयन जाता अम्मा तुगे लोका म्हणालो. तो करतशिलो पुडेची म्हळ्यार रश्मी भट माताजीन ताका जपमाल दिलेलो आसा तो करतशिलो बट तो सांगना आशिल्लो मिगेल द्राजो करनाशिल्लो. बट ताणें कसं म्हूण म्हाका कळ्ळी तो येवन मिगेल सांगच्या गेलो तो आतां 4 गी 5 राउंड करता आसा. हांव ताका येद्दोळ म्हणी बाबा तूं चड करी म्हण हांव खंडीत करनी. ते बदलची ते कृष्णाल अनुग्रहारीची आमगेर सगळे फॅमिली अंतू इनवॉल्व जावचे जाल्ले म्हूण दिसता. इवन हांव कांय ना म्हूण कळ्ळी कुडलें लसूण पियाव खावचें सोडलें म्हूण कळ्ळी कुडलें. तांणी एक दीस म्हणलें हॉटला वचच्या म्हूण सांगून म्हाका कसले मन हे न्ही हांव नाका म्हणलें. मागीर तांणी फोर्स करनी चेडू मागीर सूर केलो म्हाका सांगच्याक अम्मा पळय हांव तूं लसूण पियावस कई म्हूण सांगून एक चिप्स पॅकेट परत दाखयत आशिल्लो त्या प्रकारचे खावं नाका मा म्हूण ताका कळ्ळी तोच म्हाका प्रोत्साह दिता आसत. तांकां हांव केन्ना तांकां कसले हांव आयडिया तांकां दिली बट तांणी म्हाकाय कसले तोंदरे दिली. एनी टायम हांव सकाळ उठ्ठा रात्री 1 थंय बैस 12 थंय बैस तांणी दोगूय कसले म्हणाची चेडू 9 गंटे न्हिदता जाल्यारय तो कसले म्हणा म्हाका तितले लायक म्हाका देवान एक पुरो अनुग्रह दिला म्हूण सांगून घेवच्याक म्हाका खुशी पावता. त्या चेडाक हांव सान आसतना कशें एक भगवद्गीते परस शिकयला तेदान आमगेले मोबायल ना कसले ना व्हॉट्सअप हें ते पर कसले ना तोंडान म्हणचे म्हणटा अरबचे तो खेळता आसता खेळता 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 हांव म्हणचे तुका कॉम्पिटिशना वता आसा देवा तूं बरेची तुमी नमगीश नाची तो 2 वर्स की 3 वर्सां चेडूं हांव तागेले उतरीन गेलेले तूं खेळटास न्हू देवा म्हाका काम ना विंगड हांव एक श्लोक म्हणटा अरबची वे कोणा खातीर म्हणटास हांव म्हूण ताका म्हणचे ताका
अम्मा लाभ येता म्हण सांगून तसं श्लोक बायट म्हाक बायट येनी ताका बायट आयले तितली त्या देवान ताका ब्लेसिंग्स दिलेलं असं तशी ताका एवरी टाइम हांव भगवद्गीत गी कीर्तन गी काही वरचे असं म्हाका काय काम कॉम्पिटिशना वरचे ताकाय वरचे हांवें जॉईन जेवचे ते कशी म्हणून गोत ना प्रती एकान तशीची ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೀ ಮಾಡಲ್ मकी तेका एक फ्री आशिल्ली मी तर प्रती एक शिकच्या मेळ्ळें तो कर्नाटीक शिकला हांव क्लासिकल हिंदुस्तानी शिकली तो मिगेल शेअर करता मिगेल हांव ताका शेअर करता तशी आमी वाडून 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 आनी संस्कृताचे अर्थ सांगला मा तो शिकतशिलो अमा तेका चलया म्हणून इंगीत आशिल्लो तेदन म्हाका हें बूक मेळ्ळें खंय दुखून हांव परचेस केलें म्हाका उडगास येताना प्रभुजी खंडीत उडगास येताना ते मुल्की वतनगी उडपा वतनगी थंय तांणी तांगेले इस्कोना तांगेले स्टॉल आशिल्ले तेदन हांव ते घेतले हो म्हाका लायक जाल्ले म्हूण सांगून कृष्णा बूक म्हूण हे घेतले ताका एक काणी जायना अशी तो न्हिदना आमकां काणी गोतना म्हाका गोतू ना मिगेल बामणाक जीव कात्तशिलो तांणी अंगडी दुखून आयली कुडले आकी एक काणी सांगना तो न्हिदना पुरे धार्मिक काणी ताका आध्यात्मिक खंयचे पळय त्या काणीत ताका हें काणी जावका रात्री त्या 9th स्टँडर्ड ते तो काणी रीच आशिल्लो मागीर अगूर तो तें न्हिदूच्या सूर केलो 9 गंट भितर सकाळ उठोवचे अभ्यास ताणें सूर केलो हांव येद्दोळ ते ताका चलय म्हणी तेवे श्री कृष्णाला अनुग्रह म्हूण सांगता हांव तेचे चेडूं म्हाका धैर्य दिता आसत हांव सान सन ताका शिकयलें न्हय तो म्हाका धैर्य दिता आसत हांव ताका धैर्य दिवच न्ही तो म्हाका धैर्य दिता आसा म्हूण म्हाका सांगू खुशी पावता हांव कोणेय जाल्यार हांव चेडा सांगता जाल्यार ना तो म्हाका एवरी टायम हांव बेजार रस म्हण ताका फस्ट कळटा म्हण तो म्हाका फुल्ल वॉच करता तोच म्हाका एवरी स्टेप तो म्हाका वॉच कोन्न घेता तो पक्कने दोळ्याक कसले दिसले म्हूण जाल्यार अम्मा तूं कसले हांव रडता आसा म्हूण निमगीता तसले एक चेडूं मेळ्ळा हांव तागेले आनी कसले आशा आकांक्षा हांव घेवन दवरना इता म्हणा तो तागेलीतले खंय जावं ते तो तागेली शिक्षा कशी एक आश आसा त्या तो शिक्को तो खंय जावं ते तो कामार असो हांव ताका कसले तोंदरी दिवच्याक हांव रेडी ना तो मिगेलो टूच काम म्हूण सांगून हांव ते तितले स्वार्थार ना इता म्हणा तो खंय असलो री तो आम म्हूण सांगून मोग करता म्हूण सांगून तितली म्हाका एक तागेले वयर विश्वास आसा त्याचे हांव ताका आशिर्वाद दिता आसता खंय चेडा तूं खंय सीख कसले करी तुका म्हाका बरें जावं म्हूण सांगून हांव तितले ताका आशिर्वाद दिता त्या सोडून म्हाका ताण पळोवंक हांव ताका पळयलें तें हांव बिलकुल आलोचन करना तितली एक म्हाका देवान एक चंद फॅमिली दिला एवरी टायम मिगेल आनम जावो कोणीय जावो म्हाका खंयच्यान थंय हांव चिकी जोर आसता पुरो जोर म्हळ्यार फुडले म्हाका राप्पा कोप येता हरी बोल माताजी हरे कृष्णा जाल्यार कसले असो हांव आतां मस्त चेंजीस जाला म्हूण सांगून आमगे नेबर्स सांगता आसाची कसले असो आता हांव सांगता जाल्यार म्हाका हांगा हँकरींग म्हळ्यार निरूपणे करचे एक भाग कृष्णान एक दिलेलो आसा बदल म्हणजे त्या निरूपणे करच्याक अवकाश हांव मेळटना खुशीर ओपली एक प्रमुख कारण आसता कसं म्हळ्यार प्रणाम मंत्र म्हळ्यार मंगलाचरण आणि कार्यक्रमाच्या अंत्यारी नरसिंह आरती म्हणची एक आश म्हाका त्या म्हणची खातीर हांव एक फुडलें ओपून घेतलें म्हाका येतगी नागी निरूपण करूंक म्हाका वतना आनी विंगड जावन आयलीची तांगेल पुरे परिचय करतना हांव मस्त करून आलोचन केलें कशी हांनी सन्मानकार वता आसाची कशी आमी इम्प्रुवमेंट करीत आमकां कशी ते हरे कृष्णा ते महामंत्र आमी कित चडूच कशी म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन मेळटा ना म्हूण सांगून प्रती एक दीस त्याची आलोचन करतशिली ते कशी जालें कसं म्हण गोतना एक दीस मस्त रडला म्हाका कसले मेळटा नाशिल्ले म्हळ्यार म्हाका एक पद्य शिक्का ताजीच्या कळता नाशिल्लें म्हाका ते कशी हें करका म्हणून ते पद्य म्हाका येना अशें म्हाका न्हीद पडना आशिल्लें तितली नमूने किरकिर जाली ते कसले जाली म्हणून म्हाका कळ्ळें आजिके ते कसं जाली म्हणून कळ्ळी ताजीची हेरदुसोची म्हाका मस्त ताणेची एक पुरे नमून दिला ताणें पुरे म्हाका प्रती एकाचे पद्याचे कोणे कॉन्टेक्ट जाय जाल्यार कॉन्टेक्ट मेळ म्हाका ताजीचे अर्थ दिवच्याक प्रती एकले म्हाका हांव असो म्हूण तुगेलो उठ्ठो म्हूण पुरो माताजीन म्हाका लागीं बेसून घेवन सांगिल्लें म्हाका जाल्यार प्रती एकल्याक हांव म्हाका पळोवन घेता आनी म्हाका एक म्हणचे तूं इतलें चंद कोन्न उलयत न्हय म्हणटाची म्हाका गोतना हांव इतलें चंद कोन्न उलयत म्हणून बट तांकां भारी खूश जाला हांव ते कशें म्हूण गोतना ते देव कृपेर म्हण हांव म्हणटा तशीची हें आरंभ मात्र मिगेले दीर्घ प्रयाण करूं कसं हें दीर्घ प्रयाण करतना मिगेले कसकस चुकी जाला ते पळोवन घेवन अँकरिंगान तूं
मुख्य जावन समय प्रज्ञे आजी हांव थोडे घेतले म्हण दिसता बट तांणी प्रभुजीन म्हणलें 2 मिनिट हांव तयार केलेले 5 मिनिट करीत म्हणलें सो थोडे हांव मिगेले भावन तुमगेलो शेअर केलेलो सर समय प्रज्ञे आणि एक नेटवर्क इश्यूज ते एक पट म्हाका व्हड प्रॉब्लेम जाला कित्याक म्हळ्यार नेटवर्क हांव नासा भायर येयला भायर येवन जाला हांव कसो जातास म्हूण म्हाका कळताना तेन्ना एक हांव म्हाका एक दिसता असल एक सिच्युएशन असताना कोणीय जो ते हँडल करका मुखारसून व्हरका म्हूण सांगून ते कृष्णान दिलेले एक तेवे एक म्हाका अनुभव ते म्हळ्यार एक म्हाका शिकयलें ताणें पळय अशी सीद वचना जायना म्हणून तू म्हाका लेक्क नाशी म्हाका उडगास करनाशी गेली की कसं म्हूण पळय म्हूण सांगून ताणें म्हाका एक दाखयलें कसं ते चुकी जाली म्हणून कळली तें म्हाका नेटवर्क मेळ्ळी मिगेल पुतालान पळयलें मेळ्ळी नेबर घरा गेली ते कसं केलें रे म्हाका टॉक लायक मेळ्ळें सत्यरूप माताजीले लायक करून म्हाका टॉक करूं मेळ्ळें तुळसीचे पद्य म्हणून जाल्ले प्रत्येक जालें लास्ट मिगेल प्रितीचे नरसिंह आरती म्हणून अर्धार कट जाल्ले तितले मागीर अनाउन्समेंट पटा 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 केलें म्हळ्यार टायम ना बार ते जाल्ले ते मिगेल चुकी गी मिगेल फुडली कर्माची गी कसं म्हणून गोतना बट कसले असो चंदायर जाल्ले आणि हांव म्हाका माताजीला मस्त कॉन्टॅक्ट मेळ्ळ्यात तुम्ही म्हणाल म्हाका 3 जाण माताजी आसा न्हू म्हाका बारी खुशी जालें भारती माताजी विद्या माताजी माया माताजी फुल्ल सपोर्टिव्ह आसत तांणी फुल्ल एनी टायम कसं डाऊट निम गेल्यार तांणी माताजी म्हूण सांगून चंद करून तांणी वॉयस रेकॉर्डारी पेटयताची ते नो म्हाका इंग्लीश येना म्हूण सांगून त्याचे म्हाका एक प्रॉब्लेम पुरी इंग्लिशारी मेसेज घालताची इंग्लिशारी परिचय येता त्या काण घेवन आमची केल्यार करका बट हे श्रील प्रभुपादाली इच्छे म्हूण सांगून पयलीं मिगेल पूत सांगतास अम्मा तुका इंग्लीश म्हळ्यार जायना न्हय पळय ताका त्याचेस तू इंग्लिशारीची सिक्का म्हूण आसा पूर तुका इंग्लिशारी येताच पळय ते तागेली इच्छे म्हूण सांगून ताणें म्हणटरी म्हाका वय न्हय म्हूण दिसलें तू पळय स्वल्प दिसार तो इंग्लीश उलोवचें स्टार्ट करता म्हणलो तशी त्या पूर माताजीक तांणी म्हाका हांव तांगेले गी तांणी डाउट्स आनी निमगिताना म्हाका बदो खुशी जाता आशिल्ले तितली डाउट्स म्हाका कूडले ओपन जावन निमगुचें जायना आशिल्लें कोणें एकल्याले हांव निमगीत आशिल्ली बी ना ते डायरेक्ट म्हाका ते हातू म्हाका संशय आसा म्हण हांव सांगून वचना आशिल्ली ते संशय तांकां येतना ताजीचे म्हाका ते कितली लायक जाता आशिल्ली म्हळ्यार तांणी संशय निमगून तांणी भावूक जाता आशिल्लीची ते भावूक जाताना वय न्हय हे आमी पुरे माताजी मस्त जन आसा हांगा कितलीगी अँकरींग केलेले म्हाका हांव पयलीं येयली आनी कितलीगी वर्स दुखून करता आसाची कितलीगी चंद कोण निरूपण करता आसा तुमगेले मी पूर म्हाका शिकूं मेळ्ळें माताजी तुमी ते कितले चंद कोण ते मालगड्यांक पुरे तांगेलो आशिर्वाद घेवन तांकां एक विनम्र जावन तुमी प्रार्थना करची आईले डिवोटीस तांकां तुमी चंद जाल्ले तुमगेलो श्रद्धेर तुमी केल्ले म्हूण सांगून तांकां एक प्रोत्साह दिवची तुमगेले निमित्त हांव मस्त शिकला अँकरींग करताले प्रत्येकल्याला हांव त्याची नोटीस करता आशिल्ली अँकरींग कशी करता आसा बहानी शॉर्ट एंड स्वीट कशी करचें म्हूण सांगून मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमकां पुरे म्हाका गोत आसा सगळे माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी टाइम लिमिट हरे कृष्ण थैंक यू वेरी मच माताजी हरि बोल I'm going to last asachi anchor I'm going to priya javnashila Praveen Prabhu का रिक्वेस्ट करता की आजची सेशन आज लास्ट श्लोक सांगून आणि रिअलायझेशन द्यायचे का हरि बोल प्रवीण प्रभू हरे कृष्ण थँक यू व्हेरी मच म्हाका 17.15 आणि 18.66 श्लोक सांगच्याक दिला सो 17.55 अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाज्ञायं तपोच्यते 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः प्रप्रथम जावन हांगा उपस्थित आशिल्ले सकळ वैष्णव बांधवांक आनी सिनियर डिवोटीजांक वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आणि तसेच इस्कॉन संतपाकाचार्य श्रील प्रभुपादक प्रणाम जावन दंडवत प्रणाम करून आयचे प्रभुजी आज्ञे प्रकार एक दोन रियलायझेशन्स म्हणना बट वॉट आय लर्न इन गीता सुबोधिनी सेशन 3 पॉइंटारी सांगचा प्रयत्न करता की गीता सुबोधिनी बुक म्हाका कशें हेल्प केले आणि अँकरिंगान तूं म्हाका कसं हेल्प जालें आणि थर्ड पॉइंट की भागवत पुराण कोंकणीक एक कृतज्ञते हे गेले लोकांना सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांगा आशिल्ले आमकां शिकयल्ले पुरे सिनियर वैष्णवांक
तांगेले आता हांव सांगिल्ले श्लोका प्रकार 17.15 अंतू तांतू पळयता तांगेले वाक्य तांगेले नडवळीके तांणी कशी बिहेव करताची प्लस तांणी कशी आमगेले उलयताची तांतू पळयता की स्वीट आनी तांणी ट्रुथफुल जाल्यावर तांणी आमकां कळट तशी सांगताची. सो ते एक तांगेले सिनियर डिवोटीज जाले आमकां मस्त सिनियर डिवोटीज आयिल्ले आमगेले गीता सुबोधिनी सेशन्साक. सो तांकां मस्त कृतज्ञ जावन आसा हांव. तांगेले लिखाण आमकां एक सिस्टमॅटीक जावन स्टडी करच्याक आमकां एक चान्स मेळ्ळे. प्लस फर्स्ट पॉयंट म्हळ्यार म्हगेले गीता सुबोधिनी बुकांतू आमकां कशी सिस्टमॅटिकली गौरव दर्शन प्रभुजीन तांणी बरयला. सो तशीच आमगेले सिनियर डिवोटीजान तशी सेशन काडला. एवरी पॉयंट एवरी श्लोक वॉज स्प्लिट परफेक्टली आनी ते कशी आमगेले जिवनांतू तांगेले स्टोरी जावन तांगेले रियलायझेशन्स तांणी आमगेले वटू शेअर केला. सो आनी सेकंड पॉयंट म्हाका एंकरिंगांतू म्हाका कसो बेनिफीट जाला की म्हळ्यार प्रभुजीन केन्नाची आमकां एंकरिंग करचेक एक सहयोग म्हळ्यार एक अवकाश दिलो उरता. सो तांतू म्हाका कसो जाता की म्हळ्यार हांव तेचे दिवस तेची क्लासाचे रेकॉर्डिंग सिनियर डिवोटीज जाल्यार आयकत आशिल्लो. सो ते बेनिफीट म्हगेल्या साधनान जाता आशिल्लो. सो इवन दो एंकरिंगाक एक इम्पॉर्टंट उरता की म्हळ्यार आमगेले साधना चड जाता. सो हांव एक फावटी प्रभुजीक सांगलें की प्रभुजी म्हगेले साधना जातना सो प्लीज गिव एंकरिंग टू अदर्स. जाल्यार प्रभुजी 17.15 श्लोकांत कशी सांगताची कृष्णान कशें सांगला की डिवोटी कशी उरता म्हळ्यार आनी स्वीट जावन म्हाका सांगलें की म्हळ्यार यू हॅव टू इन्क्रीज युअर साधना. सो ते एक पॉयंट आमकां कशें करता की म्हळ्यार एंकरिंगांत आमकां एक बेनिफीट मेळटा की म्हळ्यार आमी जावन ते आमगेले एक प्रभुजी आमकां प्रिपेर करताची की आमगेले साधना बरें इम्प्रूव जाता. सो त्या एंकरिंगांत एक सेकंड बेनिफीट. सो थर्ड म्हळ्यार आमी लास्ट पॉयंट म्हगेले. सो हांव हे भागवत पुराण कोंकणीक स्पेशली जावन हिज ग्रेस मुरलीधर चंद्र प्रभू आनी हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी आनी अदर सिनियर वैष्णवांक तांकां एक कृतज्ञ जावन आसा की तांणी हे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म प्रभुपादजीले तांणी एक आमगेले समाजा खातीर हे व्हेरी गुड प्लॅटफॉर्म करून दिसता. सो प्रभुपादजीले बुक्स वाचल्यार 4 पॉयंट प्रिंसिपल म्हणटा एक्चुअली राधेश्याम प्रभुजी हे 4 पॉयंट प्रिंसिपल आमी फॉलो केल्यार आमगेले केन्नाची आमगेले बेनिफीट जाता म्हणून सांगता. सो फर्स्ट पॉयंट इज बुक्स आर द बेसिस. सेकंड इज प्युरिटी इज द फोर्स. युटिलिटी इज द प्रिंसिपल आणि प्रिचिंग इज द एसेन्स. हे चारच आमी भागवत पुराण कोंकणीन तू पळयता की आमी बुक्स आर द बेसिस आमी कशी भगवद्गीता एज इट इज सिस्टमॅटीक कशी प्रभुपादजीन तांणी सिस्टमॅटीक जावन आमकां स्टडी करचा म्हणून एक तांगेली इच्छा आशिल्ली तशीच आमगेले भागवत पुराण कोंकणी टीम विध जावन गेलो. मोस्टली म्हगेले कान दिसता आसा थर्ड इटरेशन भगवद्गीताचे आमी एक सिस्टमॅटीक जावन प्रभुजीन एक कोर्स अरेंज केला आसा. सो ताजे सुअवकाश आमकां मेळ्ळो आसा. तशीच प्युरिटी इज द फोर्स. खंयचें काम करता जाल्यार आमी पवित्रते आमी चॅन्टिंग करून पवित्रते उरल्यार मात्र आमी ते मुखार चलता आसा ते आमी प्रभुजी आमचो आनी आमगे सिनियर वैष्णवांचो पळयता. तशी युटिलिटी इज द प्रिंसिपल. आमी हे कशी झूम प्लॅटफॉर्म जावं कसोय जावं आमी यूज करून घेनो खंयच्या हातूंतल्यान जेव्हा आमी कनेक्शन जावन आसाची आमी मे बी आमी कोणाची थोडे लोक मेळ्ळे आसा आमी फेस टू फेस बट मोस्टली मस्त जन आमी मेळना. बट ऑनलायन आमी कनेक्शन जावन घेवन एक आमी टीम जावन एक फॅमिली जावन घेवन आमी एक मुखार वता आसाची. सो दॅट आमकां एक मस्त ते एक खुशी जाता. आनी एवरी वीक आमकां इवन दो वी आर इन म्हळ्यार आमकां सिनियर ड्युटीज असोसिएशन एवरी डे मेळना जाल्यार आमकां वाणी असोसिएशन मेळटा तांगेले तुल्यान हियरिंग जावन आमकां तांगेले असोसिएशन मेळटा. आनी प्रिचिंग इज द एसेन्स. सो प्रभुजी कशी आमकां म्हळ्यार हांवें प्रिचिंग मुवमेंट म्हण सांगताची श्री चैतन्य महाप्रभूले. सो तशीच ते एक प्रभुजी एक तांगेले प्रिंसिपल केन्ना आयकूं येता. जी वी गेले तेन्ना तांणी सांगिल्लें की म्हळ्यार हाऊ कॅन आय इम्प्रूव भागवत पुराण कोंकणी तेची एक थॉट तांगेल्यान तशी. सो तशीच प्रभुजी आमकां ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान आनी गीता सुबोधिनी सेशन्स आनी मस्त आमगेले मुखार मस्त प्लॅन आसाची. सो प्रभुजी आयडियाज सुमार चलते उरता. सो तांणी सिनियर डिवोटीजांतल्यान घेवन घेवन तांचे हांगतल्यान प्लॅटफॉर्मांतल्यान घेवन घेवन तांणी आमकां आयडियांत आमगेल्या एक समाजाक बेनिफीट जावं तशी तांणी हे करता आसाची. सो व्हेरी कृतज्ञ जावन आसा सिनियर डिवोटीज हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी हरग्रेस सत्यरूपा माताजी आमकां लोकली कनेक्टेड जावन आशिल्ले सत्यरूप माताजी आनी तांगेले फॅमिली लक्ष्मण प्रभुजी जननी माताजी आनी श्रीकांत प्रभुजी तांणी आमगेले व्हेरी मस्त कृपा आसा तांगेले. तशीच हिज ग्रेस मुरलीधर चंद्र प्रभू आनी हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी तांकां कृतज्ञ जावन आसा. तशीच वट्टू हांगा उपस्थित आशिल्ले वट्टू वैष्णवांक सादर प्रणाम जावन म्हगेले एक 2 वाक्य हे करता एंड करता. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. थँक्यू व्हेरी मच.
हरे कृष्णा प्रभू, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. आजी फुडले एक श्लोक सांगितलं सर अर्ज कामत माते. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम् च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेह चाहम्. अंतु अपोहनम विसोर्मच्चे म्हणाला असले भितर मुख्य इत म्हळरी मस्त पंत आम्ही चुकी करताच कितलेही पंत असतो कृष्ण भावनामृतांत असतो एक पंत आमकां हातातून चुकी जाता ते चुकी जाल्ले म्हूण सांगून आम्ही त्या कुडल्या तांगे लेगी माफी घेवन मुखारसून वच्ची तशें जावची खातीर देवान अपोहनम दवरले विसोरून वच्चो तेंची घेवन बसची न्हय हांव ते चुकी केल्ले तेंची हांव आनी ते करना म्हाका सांगिल्ली न्हय ह्या वस्तू हांव एंकरींग करना नाल्यार हांव लेक्चर दिना म्हगेले तुका एक पण चुकी जाल्ले नाल्यार हांव प्रीच करना हांव जप करना म्हगेले हांव जप करता मिंगड कस फूट घासयले तेन्ना जप सोडता हांव ते न्हय आमगेले मुख्य उद्देश देवान सांगचेच आमकां कसं म्हणल्यार आमी हे प्रिझन हाऊस दुःखालय म्हणता येयले तुका न्हू कशी पुणी मुक्ती घेवन कृष्ण परमात्मा गोलोक वृंदावन वचूं प्रयत्न करता ताका पुरा विसरून कसं चुकी जाल्यार व्हडना येता येता केल्लेले विसरून जाल्यार आमी मुखार सुन देवाले उडगास खाणू मुखार सुता तेंची सगळ्या लेगीत सुरवेरी हांव माफी मागताच की मस्त पण इंटरॅक्ट करताना एकाक पण टफ जाता एकाक पण कमांडिंग असता एकाक पण मस्त पर्सनलाइज्ड असता मस्त फिलिंग्स असता तेन्ना एकाक ते अन्य भागांत तुकून कशी घेता म्हणाल्यार मी पळयनाची जाल्यार तुमी पुरा भारी छंद करून ते घेवन म्हाका प्रार्थना दिल्लेलो आसा हे सेव करचे खातीर म्हूण सांगून मागून घेता आसा कृष्ण परमात्मा की सगळाले आमकां पुरा हे कम्युनिटीक देवान अनुग्रह कोरका राधा श्याम सुंदरान अनुग्रह राधा गोपीनाथ अनुग्रह कोरका राधा माधवान अनुग्रह कोरका म्हूण सांगून मागून घेता आसा. श्रीला प्रभुपादाल चरणारविंदांतू प्रार्थना करतास की जप करून 4 नियम फॉलो करून आम्ही पुरा गृहस्थाश्रम आसाची संन्यासाश्रमान न्हय. गृहस्थाश्रमाचे एक एडवांटेज कसं करता एक एडवांटेज म्हणल्यार भायला म्हणून चरडू ಒಟ್ಟೂಚಿ ಪ್ರೀಚ್ ಕೊರಿಯತ್ತ एकल्यान मात्र करची न्हय प्रीचिंग बायलेला संगीत भमणाला संगीत चुकी जाता येता येता जाल्यार केन्नाय ಒಟ್ಟು मेळनासताची आनी तांणी करतना पुरा ಒಟ್ಟು वचून करताची कसलेय चड उण जाल्यार एकाक प्रोटेक्शन आनी एक आसता फॅमिलीन तूं म्हळ्यार गृहस्थाश्रमांत त्या गृहस्थाश्रमांत तूं करचेका आमकां कृप मेळ्ळाले नित्यानंद प्रभूला तुकून चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसता तूं वारडी कोण घे आनी पुरा कडेन वचून प्रीच करी म्हणून आनी फूल फॅमिली बायल म्हणून प्रीच करता आशिल्लेची नित्यानंद प्रभू आनी जानवा माताजी तेंची तांगेल्या चरणारविंदांत प्रार्थना करून आयचे सेशनाक आमकां विराम दिवया. आजी म्हगेल्या बायलेन म्हाका अनाउन्समेंट दिलेलो